सगळ्यांना तुमकां बरो दिसत्यो आनी आयज ही तुमची पुर्वेक सांत सेबास्त्यावाची पुर्वेक आमी जेन्ना सदां दिसाचे बेगीन तुमकां सगळ्यांक येवता तशेंच आयज आमच्या देसाचो आमी पोरजे राजाचो दीस मनयता तर आमच्या देसा पासत आमच्या पोरजे पासत आनी आमच्या फुडाऱ्यां पासतूय आमी आयज मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळ्यांक आसूं.
आमच्या बापा सान सेबास्त्यावाचे विनोनी या आमच्या जिविताची यात्रेत आमची शिरा मोगार भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो उपकार या दिसाच्या बलिदानान आयज आमी बाळ सेबास्त्यावाची दोबोजीक परब या आमच्या गांवांत मनवता आमचे बापा सान सेबास्त्यावाचे विनोनी या आमची जिविताची यात्रेत आमची सेवा या विसुयाचे फाटले 9 दिसांत आमी नियाळ केला आनी जेसून शिकयलोल्या मागण्याची समजणी बारीकसाणी घेवंक आमचो प्रयत्न जालो आसा दर एका दिसा आमी एक बलीचेर नियाळ केल्या उपरांत आयच्या दिसा आमी ह्या मागण्याचेर समोरून नियाळ करुया आमच्या बापा ह्या मागण्याची कुशलपण म्हळ्यार जेसूनच ती आमकां शिकयला ख्रिस्ती धर्माच्या सोड गोताचो आनी तत्वाचो ही मागणी एक झेलो जावन आसा संपूर्णायेची मागणी वो द कंप्लीट प्रेयर आमी ह्या मागण्याक पाचारता देव आमचो बाप जेसू आमचो भाव आनी आमी देवाची भुरगीं म्हूण ही मागणी आमकां उदास करता देवाचो मोग आमची सवय आनी आमचो मोग देवा सवय आसा म्हूण आमी ह्या मागण्यांतल्यान समोर वता ही मोगाची समोरंगी फावो ती पुरी समजोन आनी ह्या पवित्र यत्नान पोरणपणी भागिली जावन आयज आमकां डॉक्टर फादर परमाक्स पेरेरा जो चिकाली फेकोजीचो पाद्री विकार आनी गोंयच्या आनी गोंयकाराच्या हिता खातीर वावरपी जावन आसात आयच्या पडवीच्या दिसा फादर आमकां आदार दितलो फादर आमच्या ह्या दोरबाच्या कपेलान तुका माय मोगाचो उपकार आयच्या फेस्ताच्या समयार आमी दोरबाची पवित्र सभी खातीर मागतल्या आमची सूख दूख खोस संतोष कोणती आमदी आमी देवा मुखार आमच्या आस्कारे भाग सेबास्त्यावाची विनोनी या पवित्र मिसान उबारुया गणांततार दिसाच्या समयार आमी आमच्या भारत दिसा खातीर मागुया आमच्या संविधाना प्रमाणे आमची राजकारभारी वावरूंक आनी आमी बरी नागरीक जावन देशाच्या अर्थोती खातीर वावरूंक देवाची कृपा आमचेर मागुया निवडणुक्योय जावची आसा सान सेबास्त्यावाची विनोनी आमची गोंय राज्या खातीर भोग करून आमच्या मतदारसंघां खातीर आमी मागुया दर एका नागरीक आपलो खूब देव बिरांतीन आनी दिसाच्या हिता खातीर वापरून देवाची कृपा आमचेर मागुया भाव भयणीनो आतां सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां कशें आमच्या बापाचे मागणे तुमी नियाळ्ळा ते 9 दीस आनी आयज जेन्ना भाग्योन सेबास्त्यावाची परब आमी मनयता तेन्ना आमच्या जिविताची यात्रेन ताची विनवणी आमी मागता आनी आमच्या जिविताची यात्रेन आयचो दीस 26 जानेवारी आमचो पुरचे राज्याचो दीस रिपब्लीक डे जाल्यार आमचें जिवीत जें कितें ह्या आमच्या संविधानान आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा ताचे वरवीं आमचें दिसा दीस पडटें जिवीत चलता तर भाग्योन सेबास्त्यावाचे विनवणीन ह्या अवतारार आयज आमच्या आख्खें संविधान आमचें कॉन्स्टिट्युशन उबारुया पोरचेक उबारुया फुडाऱ्याक उबारुया आनी आमी जण एकलो नोकरीक कशें आमकां जबाबदारी आसा जायते फावटी आमी आमची जबाबदारी पाडून चुकल्या आमकां हक्क आसात दुसऱ्यांकूय हक्क आसात आमी दुसऱ्यांचे हक्क जायते फावटी माडयल्यात असले आमच्या चुकीचे हो करून दुसऱ्यांचे हक्क माडयल्ल्या पासत आनी आमची जबाबदारी आमच्या देशा सवे आमच्या लोकां सवे बरी भशेन पाडूंक ना देखून देवाचें मोगसाणें मागूया हांव बातकी आनी तुका भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान तोंडान
सुरपविदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या देवा, भाग्योन सेबास्त्यान तुझ्या रोग साक्षात बेंदोरीत असताना आपलो भारत पोरगोट चाललो आणि लॉकडाऊन सापडलेल्या आपल्या भावा बहिणीक भावार्थान तीर रावूंक धीर दिलो. ही पोरसोडीत देख आमच्या दोळ्यांकार दवरून ताची परब आमी समोर उरता. बऱ्या भावार्थान तीर रावून आणि मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळून तुझी बोळादीक उरपा आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. होळीक म्हूण दवरलेल्या रुपांची आनी हेरां बुड्ड्या देवाची पुजा करून सुदैवानी सर्वेश्वराच्या आपल्या पूर्वजांच्या देवाच्या मंदिरात पाठ केली. तांच्या गुन्यांवाक लागून सुदैवांचेर आनी जेरुसलेमाचेर देवाचो फ्यूम पेटलो. तांकां
हांणी देवाचो संदेश तांकां परगट केल्लो तेन्ना ताणें आपले कान भेरे केले. तेन्ना देवाचो आत्मो जकारियासाचेर जेहोदा याजकाच्या पुताचेर देंवलो. पोचे मुखार उबो रावन ताणें म्हणलें, देव अशें सांगता, सर्वेस्पराची आज्ञा म्हणून तुमकां कसलो आदाव मेळ्ळो? तुमी सर्वेस्पराक सोडलो देखून आतां ताणें तुमकां सोडल्यान. तेन्ना ती ताचेर फडफडी आनी राजाच्या हुकुमा प्रमाणे सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान तांणी ताका हातरायलो. जेहोदान जकारियासाच्या बापायन ताचे थंय बळेपण दाखयलें तें विसरून जिवास राजान जेहोदाच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी मरतना तो व्हडल्यान सुस्कारलो. सर्वेस्पर पळयता आनी तो सूत घेतलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब कायमतल्यान जातलो. मनशाक देव नाका, ताचे पासत आकांतूय नाका. उरफाटी क्रिस्त स्वामी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोवती करात.
आनी तुमी बाळगितात ते परवर्साचे कारण मागतल्यार जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात धुलोबायेक आनी ओतोरमणाक आनी नितळ वतोच कळना. ज्या भाशेन क्रिस्ता सवयेक तुमचें जिवीत बरें जावन जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात ती आपली सगळी बोगलाटां म्हूण समजून लॉजीक सांपडटली. आनी जर तर ही देवाची खोशी वायट करून सोदचे परस बरें करून गोस लोड भोगल्यार अदीक बरें. देवाचें उतोरें. सर्वेस्पूर तुमचे सवय आसूं. जुवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवाक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलो आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलो. ताणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाचे ससोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यार अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीबाळ केलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, पातक करता तो मालकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आयज तुमचे परमेचो दीस पागून साबास्त्यावाचो तशेंच आयज परशेराचेचो दीस. जय हिंद. सगळ्या भारतीयांनी आयज म्हणूंकच जाय जय हिंद. कित्याक आयज आमचो परशेराचेच्या दिसाक गरजेच्या हातान जी शक्ती घातलेली आसा, जे आमकां हक आनी जबाबदारी दिल्ली आसा, रायट्स एंड आर ड्युटीज, आनी त्याच बरोबर आमकां कायदे दिल्ले आसा, ते आयज आमच्या मुखार आमी हाडटा. 72 वर्सां जाली. 26 जानेवारी 1950 वर्सा कितें जालें तें खबर आसा तुमकां? ह्या वर्साक हे आमचे संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ते आयज घडून हाडलेले. ही सगळी तयारी केल्ली तेन्ना प्रेसिडेंट आसलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आनीक लॉ मिनिस्टर आसलो भारताचो डॉक्टर B.R. आंबेडकर. आनी आपले कॉन्स्टिट्यूशन बरे भशेन घडून हाडले. आनी आतां इतलीं वर्सां जाता म्हणल्यार तातूंत थोडे एमेंडमेंट्सूय बीन आयिल्ले आसा. ते आमकां आमी कडेन आमच्या इस्कॉलान शिकल्या, सिविक्स शिकल्या तेन्ना. बाबडीनो आयज ही परब आमी जेन्ना मनयता भाग्यवन सेबास्त्यावाची,
आनी ह्या वर्साक खेरीत भाशेन ही परब मनयता आसतना आमकां जण एकल्या भारताच्या नागरिकांक वो ह्या गांवच्या नागरिकांक चिंतपा सारकें आनी आमच्या जिवितांत घालपा सारकें जायतें आसा. सगळें चिंतून गेल्यार फुडें आमकां दीस पावचो ना आसलो. थोडो भोव आमचो नियाळ करूया. बाजून सबस्त्यांव ताच्या जिविताची काणी तुमी जाण आमकां समजता आनी हे 9 दीस जेन्ना तुमी आतां तयारी केल्या ताच्या जिविताची थोडी तरी घडयो तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार हाडल्या. बागून सेबास्टियनाचे खेरीत गुण वर्च्यूज ऑफ सेंट सेबस्टियन जरी तर तुमी सोदीत जाल्यार खेरीत 5 गुण आमकां मेळटात. हे चडशे आमकां दिश्टी पडटात बागून सेबास्टियनाच्या जिवितांत. पयलें म्हणल्यार इट्स स्ट्रेंथ, ताचें बळ. बागून सेबास्टियन बळवंत मनीस आसलो आनी ह्या पासून ताका फौजेंत घेतलेलो रोमकारांचे फौजेंत. आनी रोमकारांचे फौजेंत आसतना तो आपलो धर्म विसरूंक ना, क्रिस्ती धर्म ताचो. जाल्यार हे फौजेंत आसतना रोमकारांचे फौजेंत आपलो धर्म बरे भशेन जियेलो. तशेंच आपल्या धर्माचे मनीस जे आसात तांकां पिडापीड जी जाताली त्या दिसांनी पयलींच पवित्र सभा जेन्ना वाडटाली पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या शेंकड्यांत तेन्ना आपल्या लोकां बरोबर बळान उबो रावलो. म्हणटच ताका बळ आसा. हे बळ सदांच चालते दवरपाक चालू दवरपाक स्टॅमिना जे कोण एथलीट्स आसात, जे कोण खेळगडी आसात तांकां बरे भशेन समजतले. स्टॅमिना आमकां ही घटसाण जायी, नाजाल्यार आमच्यान धांवपाक जायना, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यो आसात त्यो करपाक जायना. बागून सेबास्टियन असलो स्टॅमिना न्हयच फकत कुडीचो पूण आत्म्याचोय स्टॅमिना ही घटसाण ताचे भितर आसली. ताचो एक गुण खेरीत गुण हो गुण घेवन मुखार वयता आसतना भाव भयणीनो ही ताची यात्रेन जशें आयज आमच्या विशयान आमी म्हणटा आमच्या जिविताचे यात्रेन आमकां बागून सेबास्टियनाचे विनवणेन आमचे बरोबर राव. जाल्यार ही जो यात्रा चलता आसतना आमी सगळीं कासारता वेगवेगळ्या कारणाक आसत. बडे आमचो सिस्टम बरो ना. आयज हेच आमी चडशें म्हणटा आमचो सिस्टम बरो न्हय. ह्या सिस्टमान कितलो बरो मनीस पासून येत जाल्यार तो मेळो जाता, हॅटी जाता, सुसेग ना. ह्यो वस्तू ज्यो आमकां करपाक नाका त्यो आमकां ह्या सिस्टमान भितर सरल्या उपरांत करूंक पडटा अशें आमी जायती फावटी म्हणटा. आनी ह्या पासून जायतीं जाणां आपलें बरेपण जें आसा, सात्वीकपण आसा, प्रमाणीकपण आसा तें सोडून दितात. जाल्यार बागून सेबास्टियनाच्या जिवितांत आमकां मेळटा हें थीरपण, पर्सिवियरन्स. जें कितें तो सत मानतालो आनी जें कितें सारकें तें करून मुखार वेतालो तेन्ना हें थीरपण ताणें आपल्या जिवितांत सांबाळलें. जरूय हे फौजेंत आसतना रोमकारांचे ताका सांगलेलें धर्म सोडवो. ताका जायते भशेन फोर्सार केलो पूण आपल्या भावार्थान थीर घोट रावलो. आपल्या भावार्थांनी थिराय पर्सिवियरन्स ताणें सांबाळलें. चवथो गुण आमकां ताच्या जिवितांत मेळटा करेज, काळजीदार तो. आनी हें काळजीदारपण घेवन जें कितें सारकें आसा, सत आसा त्या सता पासत उबो रावपी. भिरांत जायते भाशेची आसा. तरी आसतना जरी तर आमी सत उलयतले हांव जें कितें चुकीचें तें चूक म्हूण सांगतले हांव, सारकें तें सारकें म्हूण सांगतले हांव जाल्यार काळजीदारपण जाय, करेज जाय, ना जाल्यार तें जायना. कसली करेज, कसलें काळजीदारपण आमच्या मदल्यांनी आयज जायत्या जाणांनी दाखयल्लें दिश्टी पडटा. आनी हें सगळें काळजीदारपण कित्याक आसप? कित्याक बागून सेबास्टियन मानतालो ते भाशेन नीत गरजेची, जस्टीस हो 5वो गुण ताच्या जिवितांत खेरीत भाशेन नीत सांबाळप, अनीत करप ना. जांचे सवय अनीत जाता तांचे पासत उबो रावप काळजीदारपणान. पण ते फाटल्यान जरी तर रिवर्स मारीत जाल्यार नीत सांबाळचे पासत काळजीदार जावपाक जाय. सेबास्टियन जालो. काळजीदार जातलो जाल्यार हें पर्सिवियरन्स थीरपण सांबाळपाक सेबास्टियनान सांबाळलें. तें सांबाळटलो जाल्यार घटसाण जाय, स्टॅमिना जाय, ती सेबास्टियना सवय आसली. आनी ही घटसाण घेवन मुखार वेतलो जाल्यार बळ जाय, स्ट्रेंथ. आनी देवाचें बळ ताची सवय आसली. आतां आमचे यात्रेन जरी तर आमी भितर सरत जाल्यार आतां आमी आसा आयच्या दिसा. आयज तारीख कितली? 26 जानेवारी.
26 जानेवारी 2022 जायतीं वर्सां जाली. आमचे मुखार आनीक जायतीं वर्सां उरल्यात. जी ल्हान ल्हान भुरगीं आसात, तरणाटीं आसात, तांचो आतां फुडार येवपाचो आसा. थोडीं जाणां जाणटीं जालीं, थोड्यांनी जिवीत पडयलें. पूण तुमची यात्रा आयली, आमची सगळ्यांची यात्रा. ज्या दिसाक आमी जल्मले ह्या संवसारांत, ते फोंडांत वचप पासून आमची यात्रा ह्या संवसारांतली. आनी ही यात्रेंत आमचे बरोबर राव म्हूण आमी आयज सोमयाक उलो मारता बागेंत सेबास्तियानाचे मजतीन. ताचे मजतीन जेन्ना उलो मारता ते ताचे 5 गूण किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत आसात काय, दिसती पडटात काय. बाबडीनो आयची वाचपां आमी आयकल्या आनी ह्या वाचपान आमकां खेरीत भाशेन उलो मारला. देव व्हडा व्हडान उलयला आपल्या प्रवाद्यां वरवीं. आनी हे प्रवादी खेरीत भाशेन दाखयतात आमकां इस्रायलाची यात्रा जेन्ना जाताली तेन्ना इस्रायल परजेक देवान बरे भाशेन बांदून हाडली. सगळें जें कितें जाय आसलें तें परजेक दिलें. पूण दिल्या उपरांत ल्हवान जेन्ना आपली यात्रा चलताले तेन्ना हे जुदेव लोक दुसऱ्या सगळे मिसळ जावपाक लागले. दुसऱ्या धर्माच्या वा दुसऱ्या देवाक मानतल्या लोकां मदें मिसळ जावपाक लागले. कांय वायट ना. पूण तांचे मदें मिसळ जाता आसतना आपल्या देवाक सोडून ते दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेले. तांची पुजा करूंक लागले, मुर्त्याची पुजा करूंक लागले. असले वेळार देव खेरीत भाशेन रागार जाता. आनी हो राग आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. प्रवाद्या वरवीं देव उलयता तेन्ना ते प्रवाद्यांचेर पासून तांणी जायते फावटी फातर मारले, धांवडायले तांकां. सोत सांगताले ते तांच्यान मानून घेवंक जावं बरें दिसूंक ना. सोत सांगताले आनी हें सोत कितें की तुमी गुलामपणान वेतात, दोळे धांपून ह्या गुलामपणान वेतात तुमच्या देवाक सांडून. आनी जेन्ना देवाक सांडून, आपल्या देवाक सांडून, ह्या देवाक सांडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेतात तेन्ना फकत तें देवीकूच न्हय, फकत स्पिरिच्युअल न्हय, ताचे भायर जेन्ना ह्या दुसऱ्या देवाक बसताले तेन्ना आनीक जायत्यो समाजांत वायट वस्तू, त्यो वायट करीत जाल्यार तांकां आतां वायट दिसना. असलें जिवीत तांचें जाल्लें. आनी असल्या वेळार देव तांकां गुलामपणान पावयता. पयलें गुलामपण तांचें आयलें जेन्ना ही पोरसां इजिप्ताक पावली. इतलींच वर्सां गुलामपण भोगलें. देवान थंयसरलें तांकां काडलें, साल्वार केलें, मोइसेसाक धाडलो, तांकां सुटका दिली, परतून आपल्या आसायल्ल्या देशांत तांकां हाडलें. इतलीं वर्सां तांकां जायतीं भोंवड आयली थंयसर बरीच. पूण सुटका दिली आनी आपल्या गांव घरा म्हणल्यार आपल्या न्हंयेर तांकां पावयलें. म्हणटच न्हंय जी आसा ती एकदम गरजेची. कित्याक देवाची भासावणी जेन्ना देवान हे परते सवय केल्ली तेन्ना तांकां सांगलें, हांव तुमकां तो भासायल्लो गांव फावो करतलो जंय दूद आनी म्होंव व्हांवता. भाव भयणीनो, हें करून जाल्या उपरांत ही पोरसां परतून सगळें जें कितें देवान दिलें दूद म्होंव आनी हे सगळ्यो बऱ्यो वस्तू ह्या भासायल्ल्या देशांत त्यो खाल्ल्यो पियेल्यो आनी मागीर परतून एके भाशेन त्या वायटाक गेले, परतून दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेले, देवाक अविस्वासी जाले. त्या पासून देव तांचेर आनीक एक गुलामपण धाडटा. आनी हे फावटी हो दुसरो राजा येवन ही राजवटीत सोंपयता. जे पयलीं हे पोरचे लागीं राजा नासलो, देव तांचो राजा आसलो आनी प्रवादी जें कितें सांगताले त्या प्रमाणे ही पोरसां जियेतालीं. पूण हे पोरचेन देवा लागीं मागलो, आमकांय राजा दी, दुसऱ्या लागीं राजा आसा, आमकांय राजा जाय. आनी राजा भितर आयलो. पयलो सावलू, त्या उपरांत दावीद, सोलोमन आनी हेर बादशे. आनी निमणो राजा जेन्ना आयलो तेन्ना ती राजवटी काबार. मागीर नाबुकदनेझर येवन ह्या लोकांक निर्वासान गेली, बाबिलोनीत. कित्याक ही पोरसां आपणाक जें कितें दिल्लें तातूंत बेजबाबदार जाली. जे हक्क दिल्ले ते तांणी बरे भाशेन पाळूंक ना. कायदे जे दिल्ले ते तांणी पाळूंक ना. तांकां विस्वाशी रावंक ना. देवान तांकां परतून त्या गुलामपणांत घडले. त्या गुलामपणांत ते परतूनय काडून हाडले. दुसरे फावटी गुलामपणांतली भायर काडून हाडले पोरचे. तरी पूण पोरसां सुदरना. भाव भयणीनो, आयज आमची गत कसली? आमकां देवान कितलें दिल्लें आसा, कितले फावटी आमकां सांबाळलेलें आसा. आयज जेन्ना परचे राजाचो दीस आमी मनयता, आमचो भारत देश महान देश. आनी ह्या देशाचे आमी काय बरे महान आमी नागरीक. आनी नागरीक कशे आयज जेन्ना आमी 26 जानेवारी ह्या आमच्या
संविधानाचो उगडास करता आमकां रायट्स एंड ड्युटीज म्हणून दिल्ले आसा, आमचे हक्क आसात, आमची जबाबदारी आसा. कितले रायट्स आहा खबर आहा? आमी कडेन भुरगीं आसतना शिकलोलीं सिविक्स लेसन, फंडामेंटल रायट्स एंड फंडामेंटल ड्युटीज. खबर आहा तुमकां कितले आहा ते? भाव भयणीनो, नागरीक कशे आमी जण एकल्यान जाण जावपाक जाय. खूब करून आतां ह्या दिसांनी लिसांवाची तयारी चलता आमच्या गोंयांत. जे कोण उमेदवार आपलो आमदार जावंक सोदतात तांकां हे सुविधान पडपाक जाय. आमदार म्हणल्यार आयज घडये आमी समजल्ले आसा आमच्या इलेक्शनाचे पयलीं आमकां पयशे दिवपाक जाय, हजारांची नोटां दिवपाक जाय, बिरयानी आनी सोरो दिवपाक जाय, आनी थोडेशे टोर्नामेंट करपाक जाय, तरणाट्यांक फटोवपाक, आनी थोड्योश्यो स्किम्स काडपाक जाय. वर्साक म्हयन्याक तुमकां 2000 मेळटले, 3000 मेळटले, 5000 मेळटले, क्रेडिट कार्ड मेळटले, असलें सांगपाक जाय. शांत आमी काय बरें. तातूंत भितर हेंय सांगपाक जाय फ्री 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 मेळटा तिका आमी आहा, फुकट आहा तिका आमी सगळीं आहा. दोनी हात वयर उबारून तुमी ना, तुमकां फ्री मेळटा तिका तुमी ना. हांव जाल्यार आहा, म्हाका बरें दिसता कितें फ्री मेळटा म्हणल्यार. आनी फ्री जें कितें घेतलोलें तें खावन थोडे त्या उपरांत पडटा पोटान कितलें जाता. फुकट घेतलोलें माल मागीर पडटा. मेळटा तेन्ना बरें दिसता कित्याक एडवर्टीजमेंट बरें आसा. आख्ख्या गोंयांत वचोनचंय आतां त्या दिसांनी तेंच दिसती पडटा. व्हडले व्हडले बोर्ड घातलेले आहा फ्री सगळें. पण 2000, 3000, 5000 आनी हे 5000, 2000, 12 लाख हें सगळें पळोवन आमचे मदीं कितलीं जाणां खुशाल जाल्लीं ना. भाव भयणीनो, जरी तर आमी आमच्या देशाच्या संविधानाचेर उलयता जाल्यार हें पयलीं जेन्ना आतां उमेदवार येता तेन्ना हें विचारात तांकां आमच्या देशाचें संविधान कितें, वॉट आर यू स्टँडींग फॉर, कितें करपाक आमदार जाता. हें फुकट दिवपाक जाय जाल्यार ताका आमकां आमदाराची गरज ना. भाव भयणी, तें करपाक जे कोण सोशल वर्कर आसात, जांचे लागीं जायते दुडू आसात, उद्योगपती आसात, तेंच्यान आमकां हें सगळें फ्री दिवपाक जाता. कित्याक हे आमदार आसात ते आपल्या बॉर्सांतले कांयच दिवचे ना, तेंचीच गाडी मारून दितात. जाल्यार तांकांच बसोवया. अदानी, अंबानी आनी हे जे आहा तांकां बसोवया. आमचो सरकार तांकां चलोवनी. कित्याक फुकट येता ते तांचे कडल्यान येतले. आमदार आमकां हें करपाक नाकात. म्हणटच जेन्ना आतां ह्या दिसांनी तयारी चलतली आसा, जे कोण उमेदवार येतात ते कडेन आदीं तुमचे आमदार जाल्यार, मंत्री जाल्यार, वो आतां नवे न्यू फेसीस भायर सरलेले आसात, हो प्रश्न पयलो विचारपाक जाय. संविधान पडटा, वॉट आर माय रायट्स, फंडामेंटल रायट्स कितले आहा. हांव समजता चडशे जाणां नको म्हणटा पूण हांव सांगता 6 आहात, 6 फंडामेंटल रायट्स. कितले? 6. उगडास तर जेन्ना उमेदवार ह्या दिसांनी तुमगेर येता, म्हाका बरो उगडास करून देखून मातसो मोबायल उक्तो करता. म्हणजे आहात ते सारके सादे आसात ते. रायट टू इक्वॉलिटी पयलो उगडास तर आतां बरे भशेन बेस्ट तुमचे आहात. रायट टू इक्वॉलिटी हो पयलो. तितून ते इक्वॉलिटीचे उरलेले रायट्स आहा ते येता. मागीर येता रायट टू फ्रिडम. तितून वेगवेगळी भाशेची फ्रिडम्स आहा. ते फ्रिडम ऑफ स्पीच, फ्रिडम ऑफ हे सगळीं आहा ती फ्रिडम ती तातूंत येता. रायट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन. कोणाच्यान चोरून लुटून फायना जावपाक आमकां रायट्स आसा. फंडामेंटल रायट तो आमचो. रायट टू फ्रिडम ऑफ रिलीजन. आमकां जाय तो धर्म आमच्यान विचून काडूंक जाता, जाय तो धर्म आमच्यान जिवूंक जाता. कोणाच्यान आमकां सांगपाक जायना तूं कन्वर्ट जायनाका, कन्वर्शन करनाका. हें सांगपाक भारताचें संविधान आसा तें कोणाक वक्त दिना. आनी असले मनीस तरी तर येवन बोवाळ मारतात एंटी कन्वर्शन बील आनी हें आनी तें आनी सतायतात जाल्यार तांकां कायदो लागता. आमी नको आमचे रायट्स देखून कडेन आमी उलोवपाक पावना. 5वो आसा तो कल्चरल आनी एड्युकेशनल रायट्स. हे आमच्या भारतांत सगळ्या मनशाक आसा. खंयच्याय राज्यांत वच, आयज आमी जायते फावटी हो उजो घातलेलो आसा गांठी 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 म्हणून. तांकांय आहा रायट्स, तांकांय हक्क आसात. जाल्यार हे हक्क सगळे सांबाळचे पासत. 6वो आसा तो रायट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज. आनी हो रायट कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज म्हणटा तातूंत जरी तर तुका खंयचोय तुजो हक्क सारको मेळ्ळो ना जाल्यार कोर्टान वचपाक तुका सत्य आहा. कोर्टान जी ऑथॉरिटी आहा ताचे मुखार वचून, कॉन्स्टिट्युशन आसा ताचे मुखार वचून तुका सांगपाक हक्क आसा की म्हजो रायट म्हाका मेळना तो सारको करून दी. ह्या पासत भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी आमच्या पुर्जी राज्याचो दीस मनयता आनी परब मनयता, जाणा जावपाक आमकां गरजेचें आमी ह्या पुर्जी राज्याचो
आसलो तेन्ना डेमोक्रेसी म्हण वेंचून काडली आनी डेमोक्रेसी म्हण जरी तर आमी वेंचून काडल्या जाल्यार 3 खांबे ही डेमोक्रेसी जाचेर उबी आसा ते आमी जाणा जावपाक जाय. आमी म्हणटा इट इज द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. जाल्यार 3 खांबे आमकां पयलो आमकां लेजिस्लेटीव म्हणल्यार हे आमदार जे आमी वेंचून काडटा तांकां समजोवपाक जाय संविधान आनी त्या संविधाना प्रमाणे तांणी कायदे घडोवंक जाय, पॉलिसीज घडोवपाक जाय. फ्री कांयच दिवपाक नाका. आमी सगळे टॅक्स पे करता. आमी टॅक्स पे करता म्हणजे जायते फावटी थोडी जाणां म्हणटात ना हांव टॅक्स पे करिना, आमचे कडेन इतले पयशे ना टॅक्स पे करपाक. व्हडले पयशे आसपाक नाका टॅक्स पे करपाक. वो बँक अकाउंट इतलो व्हडलो आसपाक नाका. तूं जेवता, तूं सकाळीं दांत घासता, ब्रेड खाता, वो तांदूळ घेता, कसलीय वस्त जी आमी बाजारांत जावन घेता ताका टॅक्स लागलेलोच आसा. तूं बील घेयनाका ताका टॅक्स लागलेलो आहा. GST म्हणलेलो आहा. हे सगळे टॅक्स आमी पे करता, आमी दिता. आनी ज्यो सुविधा आमकां येवपाक जाय, स्किम्स येवपाक जाय त्यो ह्या पयशांतले येतात, आमदाराच्या बोळसांतले येना. आनी कोणूय आमदार जरी तर आमकां हें सांगपाक सोदता जाल्यार ताका तेन्नाच परतून धाडपाचो. हांव हें फ्री दितलो तें फ्री दितलो म्हूण सांगता जाल्यार हें करून आमकां आमदार नाका. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां जे रायट्स दिल्ले आसा ते समजून बरोच. रायट्स आसात ते जेन्ना आमच्या पिड्ड्यार जाता तेन्ना आमी रस्त्यार येता आनी प्रोटेस्ट. आयज काल प्रोटेस्ट जायते दिसता. टिचरींचे प्रोटेस्ट दिसतात, मागीर पुलिसांचे प्रोटेस्ट दिसतात, वेगवेगळे तरेचे वर्कर्स आसात तांचे प्रोटेस्ट दिसतात. कित्याक सरकारान फटयल्ले आसात, आगारूय सारके दिनात, जॉबूय सारके दिनात. ह्या पासत आयज सगळे प्रोटेस्ट जाल्ले आसा. आमचें पर्यावरण, आमचो एनवायरमेंट आयज दूशीत करून उडयल्लो आसा, काबार करून उडयल्लो आसा. थोडे जाण जे आमकां फ्री दिवपाचे आसात तांचे पासत ताकाय लागून आमी प्रोटेस्ट करीत आसा. भाव भयणीनो, फकत जिवीतभर प्रोटेस्ट करपाचें काय. आमची यात्रा जर आमकां मुखार व्हरता जाल्यार आमचें संविधान आमकां ड्युटीज आहा तेय सांगता. रायट्स कितले आहा म्हणल्यार 6 फंडामेंटल रायट्स. जाल्यार ड्युटी कितल्यो आसपाक जाय? ड्युटी आसपाक जाय न्हू. पूण आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें आमकां 11 फंडामेंटल ड्युटीज दिता. 11 जरी तर आमकां रायट्स आसा, फंडामेंटल रायट्स, जाल्यार 11 ड्युटी आहा. पयलीं 10 जाली, आतां आनीक एक एड केल्या ताका. म्हणटच 6 फंडामेंटल रायट्स, 11 फंडामेंटल ड्युटीज. आनी आमचो आतांचो प्रधानमंत्री थोडे दीस आदीं ताणें ही एक घोशणा केली. डू नॉट फोकस मच ऑन युअर रायट्स, फोकस ऑन युअर ड्युटीज. त्या हक्कां पासून बोवाळ मार नाका, पूण तुजी ड्युटी, तुजी जबाबदारी आहा ती पाळ, तांचेर फोकस कर. सारकें सांगता तो. जायत्यो वस्तू आमचो प्रधानमंत्री सांगता तितून हांव एग्री जायना तेजे लागीं. पूण हें एकदम बरें सारकें आमचो फोकस आमच्या रायट्सांचेर आसपाक जाय खरो. पूण ताच्याहून चड तूं तुजी ड्युटी करता, तुजी जबाबदारी करता. जरी तर तूं तुजी जबाबदारी करिना जाल्यार ह्या जिविताची यात्रा तुवेंच तुजी विबाडली. मागीर एका बोट दाखोवपाक नाका. आमदारान पाड घातलें, मंत्र्यान पाड घातलें, गव्हर्मेंटान पाड घातलें, सरपंचान आनी पंचान पाड घातलें, तेमी विकून काडलें. सूय जालें आमकां सगळ्यांक पाड्यार घालपाची. आमी खंय आसा आमच्या जिविताची यात्रा. आनी ही आमच्या जिविताची यात्रा आमी चलता आसतना ही जबाबदारी घेवंक भाव भयणीनो, हो दीस किरीत दीस येता. 14 फेब्रुवारी. कसलो तो 14 फेब्रुवारी कितें आहा तो? व्हॅलेंटायन्स डे. 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन्स डे बरो पडला ही फावटी. आनी त्या दिसाक आमकां मोत मारपाचें आहा. आमचो गोंयांत वोटींग डे. एक दीस सारकेशें वचून एक मोत मारपाक जाय. पूण सोंपें आमकां मोत मारलें मागीर काबार जालें. आनी आमचे मदीं आतां जायत जाणां वचपी आहा म्हणून सरकाराक काडून फायदो ना. सगळे चोर, सगळे नागोवणे. पूण फाटीं आतां जेन्ना एक रिपोर्टरान एक नॅशनल पार्टीची आमच्या गोंयांत आसा ताच्या वडिला गोंयांत विचारलें, तुमी क्रिमिनल्स आहात तांकां कित्याक सीट दिल्यात? वाय हॅव यू गिवन द क्रिमिनल्स? तेंचे क्रिमिनल केसीस आहा. हांगा तुमी पेपर वाचता तुमकां खबर आहा जाल्यार. पूण हो प्रश्न विचारलो, क्रिमिनल्स आहा तांकां कित्याक तुमी सीट दिल्यात? लिस्ट दिवून येयला कोण कोण क्रिमिनल्स आहा ते. हांव नांवां घेयना तेंची. जाबाब म्हाका एकदम आवडटा.
ताणें म्हणलें these are the best representatives of these people. हे सारखे प्रतिनिधी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आता तेंचे केसीस आसा जाल्यार आमी ते करूं म्हणटात. दीज आर द रिप्रेझेंटेटिव्स. म्हणटा जाल्यार तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण? जरी तर चोर तुजो रिप्रेझेंटेटिव्ह जाल्यार तूं चोर हें म्हणून सोदता. तूं जरी तुजो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तो जरी तर क्रिमिनल आनी ताचे क्रिमिनल केसीस आहा जाल्यार तूं गिरवी दवर. तुजो प्रतिनिधी आहा तो जरी तर रेपिस्ट जाल्यार तूं रेपिस्ट. तो जरी तर नागवणो जाल्यार तूं नागवणो. तो जरी तर सगळ्यो प्रॉपर्टीज आपणाच्या नांवार करता लोकांचे खाता जाल्यार वो तूं. कित्याक ही इज रिप्रेझेंटिंग यू इन द हावस. आपण आमच्या जिविताचे यात्रेन हें समजून आमकां सांत सेबास्त्यावान बोड दिवचें. कित्याक तो बोडवोन आनी हें समजून आमी निती पासून उबी रावपाक आमकां फावो तितली घोटाय दिवची आनी खाडशीदारपण दिवचें. कित्याक जरी तर आमी चिंती नासतना तें मोत मारपाक वेता आनी चिंती नासतना मारपाक आमकां सोंपें जाल्लें. आमी सगळीं बिजी आहाय. आमकां कितलीं कामां आहात. हे प्रतिनिधी आहा तेंच्यांनी कोण खबर घेतलो. 28 तारखेर आतां लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन्स. त्या उपरांत तुमकां कळटलें तुमचे प्रतिनिधी कोण. जरी तर दुडवांक लागून तुमी वोट मारपाचें आहात जाल्यार भाव भयणीनो जाल्यार गोंया गांवांत मागीर पोटान गडबड जावपाक शुवर जाता. हांव गॅरंटी दिता हिंगात. जरी तर आमचे स्वताची फामील तेकाच मारून आयल्या तितून तेकाच हाडपाक जाय. तो आमचो बाबा आनी पुता जायत्यो वस्तू आहा. एक कडेन एकलो एक भाशेन टर्म हजार करता. तेंकांच जरी तर मारपाचें आहा जाल्यार आनी एक पावटी चिंतून पळयात. हो धमक्यो आनी भिरांत ही जायती दिल्ली आहा. जरी तर भिरांत आमच्या मुखार येयल्या जाल्यार भिरांत कोणाक दिसता. जांचे लागीं बॅगेज आहा तांकां भिरांत दिसता. जरी तर तुमी चोर तुमी नागवणे तुमी इलिगल गेल्ले आहा जाल्यार भिरांत दिसतली. म्हणटच तुका भिरांत दिसता आतां जे कोण आदले आदले आनी आतां भिवयतात तेंची म्हणल्यार तूं कोण तो तुका कळटा. तुजे जिविताचे यात्रेन तूं खंय आसा पळय. आनी हेंच घेवन जरी तर आमी मुखार वेता जाल्यार भाव भयणी आमकां कसलोच स्कोप ना. जे कोण आमदार मंत्री सरकार तांकां भोटां दाखोवपाचें आनी आमकां भोटां दाखोवपाक जाय. हांवें गोंयची वाट लायल्या म्हणपाक जाय. हांवें म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीची वाट लायल्या म्हणून जण एकल्यान म्हणपाक जाय. पूण जरी तर तूं वाट लावपाक सोदिना तूं जरी तर सात्वीक जाल्यार सात्वीक आहा तेका वेचून ना. जरी तर तुका तुजें गोंय सांबाळपाक जाय तुजो गांव सांबाळपाक जाय तुजो कल्चर तुजें एड्युकेशन सांबाळपाक जाय जाल्यार स्वाभिमानान बोललेल्या मनशाक वेचून काड. आनी हे फावटी गोंयच्यान फुडें म्हणून जावचें ना. सगळें तसलेंच म्हणून जावचें ना. कित्याक हे फावटी जायते न्यू फेसीस आहा. नवीं तोंडां जायतीं आसात. विनेबिलिटी पळोवपाक वचत जाल्यार आमी गेले. तेज्यान जिखूंक जावचें ना म्हणून आमी म्हणटा. आनी कोण जिखतलो ताका आमी वोट मारया जाल्यार तुजो वोट आनी कित्याक जाय. तुज्या वोटाची गरज ना. जो कोण जिखतलो ताका वचून तूं वोट मारता जाल्यार विनेबिलिटी म्हणटा की आमकां आमची वाट लावन सोडलेली आहा ती दिसती पडटा. आनी देखूनच ते जिखून आयल्या उपरांत तांकांय हूक आसा भाव भयणीनो. जर तर तुमकां आतां एक एकल्याक 2-2 हजार दिल्ले आहा ते खंयच्यान येतले पत्ते. एक ते पयशे खंयच्यान आयल्यार फुडें चलयेचे नागवणेचे आसतले. इतले जरी तर आतां क्रोरांनी पयशे वांटात जाल्यार इतले केन्ना जोडले कशे जोडले. चोरयेन जोडल्या जाल्यार ते पयशे जर तर तुमी घेवन एक दीस मजा मारपाक सोदतात जाल्यार चिंतात 7-10 फावटी. कित्याक मागीर तेच शिराक तुमचेर ट्रान्सफर जाता. मागीर सुसेग मेळना ते 2,000 घेवन. हे जायते फावटी आमी चिंतिना. हो आनी कसली सुविधा पर्सनल म्हजें घर म्हजें बाट म्हजें इलिगल आनी लिगल करून मेळटा. असल्या कामाक हो म्हजें बिझनस सांबाळपाक जाय हें करून निमणे त्याच त्रासान आमी पडटा. जाल्यार भाग्यवन सेबास्त्याव आमकां शिकयता भाव भयणी. आनी हें करता आसतना फुडें आमचेर जायते वायट येवपाक शकता. हो करून जे कोण उलयतात तांचेर आड येवपाक शकता. धमक्यो जायते भाशेच्यो येतात उलोवपाक लागल्या उपरांत. म्हजे लागीं लिस्टां आहा तुमकां जाय जाल्यार दिता. पूण तिची परवा करपाक जायना. भाग्यवन सेबास्त्यावान कसो मारलो तशीं चित्रां काडटलीं हांगा सगळें. भाग्यवन सेबास्त्याव म्हणल्यार हें चित्र पयलीं येता. बरो असो झाडाक बांदला आनी ताका भाल्यांनी नेटयला डेकोरेट केला. बरें दिसता पळोवपाक. जाल्यार हे भाले कित्याक बांदलेले तो मानून घेनासलो जें चुकीचें आसा तें. धर्म सोड म्हणल्यार आयकनासलो. आनी जे कोण क्रिस्तांव आसात तांकां धुमाडो मेळटा तांचे बरोबर वचून उबो रावतालो. तांकां भितरल्यान सावन आदार करतालो.
ते सगळें कळोन आयल्या उपरांत ताचेर फर्मण मारली आनी सांगलें ताका आतां विचून काड कुशीक सरपाक ताणें म्हणलें ना म्हज्या सोन्या पासून हांव उबो रावतलो मेलो धरलो मारलो आनी तो मेलो म्हणून सोडलो मेलो म्हणून उडयलो पयले फावटी मेल्लो तेन्ना भायर जेन्ना ताची कूड उडयली एके विधवेन बऱ्या मनाची विधवा तिणें ताका परतून हाडलो ताचो इलाज केलो जीव परतून आयलो परतून जिवीत जालें म्हणटच ह्या तरेन आपली बागेन साबस्त्यांव पडला सफर मेला काबार जाला पण परतून उठलो हेका म्हणटात रेजिलियन्स काबार जावंक ना इतल्यान जे वायटाचेर हांव झूज मांडटा तें झूज मांडटलोच निमणो जीव असो पासून आनी बागेन साबस्त्यांवान आपल्या जिवितांत तें केलें जरी तर आमी ताची आतां परब मनयता आनी म्हणटा तो आमचो पात्रोण तो आमच्या गांवचो पात्रोण तो आमच्या वाड्याचो पात्रोण दिसता पात्रोण म्हणून फायदो ना ताचे जागी आमी जर तर शिकूंक तयार ना ताचे सारकी आमी जावंक तयार ना जाल्यार हे फकत एक चित्र चित्रांची पुजा कोण करता तेन्ना पातक आसा आमी चित्रांची पुजा करिना हें चित्र आमकां फकत समजपाक हो जावन आसा बागेन साबस्त्यांव आनी ताचे गूण हे देवीक गूण ताचे सगळे आसा ते आमच्या जिवितांत येवपाक जाय देखून भाव भयणीनो आयच्या दिसा जण एकलो आमी चिंतुया आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां आयज शुभ वर्तमान घेतलां तें आयच्या दिसाचें जेजू क्रायस्तान सांगलें आपल्या शिसांक तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले देवाचें उतर आयकूंक जाय आमचे संविधान जें कितें आमकां सांगता कॉन्स्टिट्यूशन सांगता तें आमी आयकूंक जाय जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले आनी खरे शिश्य जायी आनी ही खबर जरी तर तुमी घेतली जाल्यार तुमकां सोप कळून येतलें आयज आमकां जायती फोटी सांगतल्यो आसा आनी त्यो फोटी आयकून आमी गुल्ल जाल्लीं आसा थोड्यो दुसऱ्या विशीं आमकां फोटी सांगलेल्यो आसात भोव करून जे कोण आतां नवे आयल्यात गोंय सांबाळपाक सोदतात भुरगे आसात तरणाटे आसात वो जांचो रिकॉर्ड क्लीन आसा तांचे विशीं आमकां जायते आयकूंक येतलें नांव पिड्ड्यार केलें ह्या दिसांनी दिसती पडटा म्हणटच चतूर रावात दुसऱ्यांचें आयकून न्हू पूण तूं तुजी स्टडी कर आनी हें सोत कळोन आयल्या उपरांत तुमी स्वतंत्र जातले भाव भयणीनो आयज आमी परतून गुलामां जायत आसा आमी पयलीं ब्रिटीश रुलांतली भायर सरलीं आमच्या गोंयांत पुर्तुगेजाच्या हातांतली आमी सुटलीं आतां आमचो लोक आसा आमी विचून काडलेले तांचे गुलाम आमी जाल्ले आसा थोड्यांक दिसती पडटा मुखार आपल्या हो आमदार कितें हो मंत्री कितें ताचें जिवीत आमकां सगळें दिसती पडटा तरी पूण आमी गुलामां जाल्लीं आसा कांय सरकार चलिना जाल्यार बागेन साबस्त्यांव आमकां हाचेर निशेध मारून आमकां जोणेकल्याक पोटां दाखयतलो आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागली ही परब मनयता आसतना ह्या आयच्या येद्या व्हडल्या दिसाक आमकां भोग आसा कितले भोग आमकां आसात 6 फंडामेंटल रायट्स तशेंच आमकां जबाबदारी आसा भोग जरी तर आमकां मेळटले जाल्यार आमची जबाबदारी 6 फंडामेंटल रायट्स जाल्यार 11 फंडामेंटल ड्युटीज ह्यो आमच्या मनांत दवरया आनी आमची यात्रा चलता आसतना बागेन सेबास्त्यांवाचे मजती जेजू सदांच आमचे बराबर राव आनी हे गूण आमच्या जिवितांत येवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता आमचो भवान आमी उचारया सत्मांता देवा आणि जेजू क्रिस्ता तो पवित्रात्म्या वरवीं सामालो आंकवार वडयतान जल्मलो पंच लाखांनी कोण सोंसले तेका उस्तार सोडलो तो मेलो तेका निविलो तो मेले मदें देंवलो त्रेसा मेल्यान दोन जालो सातवार चडलो दोन मदें राजापाचो उतरा पडला वयता करून येतालो सत्मांता पवित्रात्म्या कॅथॉलिक सोबेत भक्तांचो येता आत्माचें मकोण विजय कोण सस्ताची आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरया आमच्या पाप साहेब आनी म्हत्वाच्या खातीर
आमी मागुया बरे नमुने घेता आपले परजेक भारतांत चलोवन तांकां फावो ती करपाक आमी मागुया आमचे राजकीय फुडाऱ्यां खातीर आमी मागुया मोग मोयपाक आनी हुस्को सांबाळून फावो त्यो नीती आनी कायदे स्थापून देवान तांकां आपल्या उगोट बेसांवांनी आनी कुरपेक व्हरूं म्हूण आमी मागुया आमच्या देशाच्या गणतंत्राच्या दिसा आमी आमच्या देशा खातीर मागुया सोबी विधानांत राबलोले आमचे हक सांबाळून देशाच्या उदरगतीक सदांच आमी जागरूक नागरीक जावन देवाची कृपा आमी मागुया आयचे प्रभातीक परबे म्हळ्यार आयची शिकवण सोदूंक आमकां आदार करतलो फादर वॉलमॅक्स पेरेरा हाका बरी भलायकी आनी शांती आनी ताच्या वावराक येस देवान दिल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया आमच्या कृपाच्या नवीन सोबेपासून आमी मागुया भोव करून ह्या दिसान वांटो घेतल्यांच्या गरजा आनी हुस्क्या खातीर बापा लागीं खातीकाये आमी मागुया फाटल्या 9 दिसांनी तशेंच आयची परब बरे भाशेन शांती पावून वावरलेल्या दर एका भावा भयणा खातीर आमी मागुया खेरीत भाशेन प्रवचन आनी मीस भेटयलेल्या आमच्या पाद्री भावांचो आनी उगडास करुया तेच परी आमच्या कपेलांत वावुरतल्या फादर बेनेडिक्ट आनी फिरगोजेच्या हेर पाद्रींचोय आमी उगडास करुया देवान तांकां आपल्या उगड बेसांवांनी भरल्यार पुरो म्हूण मागुया निवडणुको जावपाची आसात सन सेबास्टियानाचे विनवणेन आमी गोंय राज्या खातीर भोव करून आमच्या मडकय मतदारसंघा खातीर आमी मागया दर एक नोकरीक आपलो हो देव बिरातेन आमी देशाचे हिता खातीर वापरून
देवाची कृपा आमचेर आमी मागुया. ओगेपणात आमची खासगी मागणी देवा थंय आमी आतां उबारया. तुझ्या बाबा आतांच तुझे मुखार दवरल्यान ती ह्या तुझ्या भुरग्यांची मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी ह्या वाड्यांतल्या ह्या गांवांतल्या दर एका नागरिकाक सोंपिल्ल्या धर्माच्या मनशांक तुज्या मोगान आपुरबायेन तूं वैगय आनी तुजी देणी तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं हँड सॅनिटायझर आणि हँड वॉश. फाटल्या एका वर्सान नितळसाणीचेर आमचें ध्यान चडूच गेल्लें आसा. आमच्या हाताचो स्पर्श सगळ्यांक जाता आनी तो वेला निवळ दवरून आमकां हँड सॅनिटायझर आनी हँड वॉश उपयोगाक येतात. आमचो स्पर्श सदांच नितळ आसूं आनी दुसऱ्याक भलायकी आनी शांती हाडल्यार पुरो म्हूण आमी यात्रिकाच्या हातांत ह्यो भेटो दितना आमच्या हृदय बापाक भेटोवया. टेम्परेचर गन आनी थर्मामीटर. तापमान वेचपी हे यंत्र आमी सगळ्या सामाजीक जाग्यांचेर वापरतात ते पळयतात. कोणाक जोर आसा जाल्यार हे यंत्र आमकां शिटूक करता आनी फावो ती काळजी घेवंक आव्हान दिता. आमच्या समाजांत आमी असल्या यंत्रा भाशेन जावन समाजीक वायटाक वळखून शिटूक जावन आनी फावो ती काळजी घेवंक आमी एक सोयग जाल्यार पुरो म्हूण यात्रिकाच्या हातांत हे यंत्र दितना आमच्या हृदय बापाक भेटोवया. मास्क आनी फेस शील्ड. फाटल्या एका वर्सान आमच्या वस्त्रांक हे मास्क जोडलेलें आसा. मास्का बिणे आमच्या नायज खंयच वचूंक जायना. ह्या पेरिगाचे आड सुसूंक आमकां हे मास्क भोव गरजेचें. आमच्या जिवितांत संवसारीक ताळणे आड झुजूंक मागण्याचे आनी कृपेचे मास्क आमी सदांच घालून रावूं. आमी देवाची कृपा यात्रिकाच्या हातांत हे मास्क आनी फेस शील्ड दितना आमच्या हृदय बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. भगिवन सबस्त्यांव भाशेन देवाचे उपदेश संपूर्णायेन पाळून जावया आमी जेजूचे गवाय. ह्या विशयाचेर आमी
हाडले 9 दीस आनी आयज नियाळ केल्लो आसा. मोगान आनी जियोंक दोन एक उपदेश आमकां उलो मारता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमकां देव आमकांच आपल्या मोगान मिसळ जावंक आपयता. आमचें जिवीत, आमचो भाव, आमचे सुख दूख, खोश संतोष कोणती आमडे ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर देवाक भेटोवया. म्हज्या बाबा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर्गपिता देवा बाबा म्हाका कसलेंय जावं म्हण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वळखी आमच्यान पवित्र विचार स्वर्गपिता बाबा आमी तुजी भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र परसां आमचे उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देशाची फळां हो उलो आनी हो सोरो आमी तुका भेटयता ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभाऱ्यांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां भरुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूया सर्वेस्पर पवित्र बापा स्वर्गपितारांचा आसनाच्या देवा स्वर्ग काडीन स्वर्ग कायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय आपल्या आवयक आंकवार मारयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुकयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची गुणां आनी वरवासो टिका केली देखून ह्या संतस्फरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गात उबान वेल्ली आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या स्वर्गदूतां भक्तां सांगात तुजें महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता
पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांगिलो आनी मुळे ओ तुम्ही सोमेस घेयात आनी खाया ही मोची कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परीक्षा पण जातोच ताणे हे काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मुळे तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची ही खास नव्या दिसासनी कराराचे हे रोगो आत्माचेही बोगसणे मिळच्या तुमचेही पासोन आनी सोमेस तुमच्या पासोन हे वारोगतोले हे मोच्या उडासा कोरा आणि हो जिविताचो उंडो सोडपणीची कांच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिवपासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आवाज समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Torved pura, आपके भी जो विस्तार में बोझ तो भी तो उड़ास को, अंतरांची जो मुख्यों बापा, फिलिपियन पेराम जो बोली बापा, तो यार की जो और का प्रभु, तो किसी मौकान मरवई। पुनर्जीवन पडोसो बरोसो करून वेल्यान ते आमच्या भावूंची काकूत तांकां आनी तुजे इश्टगतीन वेल्यान समेस्तांक तुजे लोळयत लोकां म्हण पळोवंक पावसा आमा समेस्ताची दर म्हण आमी मागता हांव देवाची माय संगती भाग्यवंत जुजे तिच्यो पोती भाग्यवंत अन्न भाग्यवंत संबस्तेवानी भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोंवतणी साश्टाच्या सुखांत दोयेन आमकां वाटोवपी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां पावसा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचा स्नान याच जेजू वरवीं या जेजू संगता या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरकुत्रीकार बापा सर्वज्ञानी वैभव तुका सासनाच्या सासना भाग्यवंत सेबास्त्यान आमच्या जिविताचे यात्रेत आमचे बरोबर जेजूक सांबाळून आपयता तशेंच आयज आमच्या देशाचो जेन्ना आमी परजी राज्याचो दीस मनयता आमी सगळीं आमकां भोग आसतली आनी आमकां जबाबदारी आसतली मनशां तर आमचे भोग सांबाळून आमी जबाबदारीन जिवंक तयार आसा देखून जेजूची गजम प्रार्थना सगळीं बापाक उबारया Yeah.
सर्व पापांतली सुटोय सर्व आनंदांतली वाटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुदारली
आनी तें सारकें कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोनी पूण हांवें तुमच्या गुरू आनी सोन्या तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. प्रार्थना. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ले सेवे चाकरींची देख घेवन सोमेस्त आमच्या भारतीय भावा भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरून आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर
एक वर्जा कशी तुझे महिमेच्या राजान आमकां एकठांय हे आमी मागता भाग्योन सेबास्त्यावाचे मुजतीन तुझ्या पुता जेजूचे नावी म्हज्या लोकांच्या पयले स्वाते आमी देवाक दिनवासूंक जाय कित्याक आमच्या कपेलांत तें फेस्त फुडें व्हरूंक आनी फेस्ताची तयारी करूंक आमी दोन मनांनी आसली वी वर इन टू मायंड्स टू डू ऑर नॉट डू पूण सांत सेबास्त्यानाच्या त्या मजतीन देवान आमकां हें फेस्त फावो केलें तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव देवाक दिनवासता तशेंच म्हज्या मोगाच्या वेळीपणाक ह्या दिसांनी नव्यानाक जायते यात्रिकांनी आमकां तांचो वेळ काडून उमेदीन भक्तीन वावरतान आमकां मिसान भेटयल्या तांकां हांव दिनवासता तशेंच दिनवासता फादर बॉर्मेसाक आनी फादर बॉर्मेसाची तुमकां चड आमी माहीत वळोवन खंयची करूंक ना आमच्या टीव्ही चॅनलान आनी सोशल मिडियान केन्नाच आसता आनी चड करून फादर आयच्या दिसाक 26 जॅन आमचो संविधान आमचो हक आनी आमचे कायदे आनी आमची जबाबदारी आमी पळोवंक जाय एक स्पिरिच्युअल ब्लँड एक डिवायन टच आमकां दैवीक ही हक आनी जबाबदारी आमी कशी फुडें व्हरूंक जाय आमचे समाजीक आमकांच न्हय आनी आमचे फुडें आसात आमचे फुडें राज्य जातात चुकून गेली तांकांय आमकां एक शिकोवन आनी ओत्मीक घोटाय आनी ह्या आमच्या दिसाच्या बलिदानाक तुवें आमकां फावो केला Father, we have no words other than this. What you have done, a beautiful blend of your homily with a kind of today's existential situation. या आमच्या या समाजात घडटा ते आनी आमच्या पोटाक उबाळटात जायत्या भाशेन आमी कोश्टोतात कशें आमच्या लोकांनी एक आमची कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स शूड बी एक्सरसाइज्ड तशेंच कशें ताका एक भक्तीचो एक स्पिरिच्युअल एक घोटाय घेवन आमचो ह्यो कायदो पळोवंक जाय यू हॅव डन दीस वंडरफुली एंड ब्युटिफुली फादर थँक यू सो मच सगळ्यांच्या नांवान तुमच्या नांवान हांव फादर बॉर्मेसाक दिनवासता तशेंच आमचे फ्रांसिस्कन फादर आमी आमकां हे सदांचे नवेना आनी दिसाची नोंदावळ करून तांची एक थँक आसा विदाउट देयर सपोर्ट आय वुडंट हॅव बीन डन दीस तशेंच आज कितें भशेन आमचे मदीं आसा आमचो फ्रांसिस्कन प्रतिनिधी ह्या दिसाक फादर सायमन पिंटो फादर ऑन बिहाफ ऑफ द कमिटी एंड ऑल द पीपल ऑफ सेंट सेबॅस्टियन चॅपल आय थँक यू फादर सायमन तशेंच आसात आमची कमिटी आमचे कमिटी मेंबर्स म्हज्या मोगाच्या गौरीभाव आमच्या ह्या भाशेन एक सांगणी आसा सूम म्हळ्यार एकदम इफ यू जस्ट ब्लो दे ब्लो इट ताका एक सोप काडटोच इट इज इन एक्शन तसली कमिटी आमच्या ह्या कपेलांत आमच्या देवान फावो केला उमेद जाणटे पूण तरणाट्याची ताका घोटाय एज फादर बॉर्मेक सेड फादर वी हॅव अ कमिटी क्वायट एल्डरली पीपल बट एनर्जेटीक लायक यूथ आनी तांचे पळोवन आमचे यूथ उमेदीन जायते काम करतात about our youth come up to challenge our committee and committee and youth we can't make any difference जाणटे आनी तरणाटे कोण म्हूण आमकां सांगूंक जायना तसलो एक वेगळो सर एक करून सगळ्यांनी हे आमच्या फेस्ताची तयारी केला यू हॅव डन अ वंडरफूल जॉब आय थँक द कमिटी मेंबर्स ऑल्सो आय वूड लायक टू मेन्शन म्हाका एक सांगूंक जाय ह्या कपेलांत आमचो लोक उदाहरण म्हणून जें कितें आमकां जाय आनी ह्या कितें भशेन कपेलाक आमकां कितें जाय तें they give us immediately and I can ask without even thinking तसलो एक उदाहरण म्हणून असो लोक हे आमच्या कपेलान देवान आमकां फावो केला तुमकां दिनवासता I would like to mention a few of the things Gabriel returns
इट्स ऑल्टर एंड द ऑल्टर बट ते कोणा जावन पवित्र आत्म्याची इमाज आमकां हवा केला तर आनी देव बरें आनी केन्ना चुकता दॅट इज तें एक सादें इफ आय मिस्ड एनीबडी आय वूड लायक टू मेन्शन इट दॅट आय मिस्ड इट तशेंच हांव जेन्ना वाचता इनास आमच्या भावाक ऑल द नवेनास आमच्या यादीक भावांक ताणें फोन करून आनी भशेन आमी जाणा फॉर द बॉल मॅच आमकां मेळून एक सोंपें न्हय इट्स नॉट इजी टू गेट इन इनास आय पर्सनली थँक यू अलॉंग विथ द फियांस डोंट माइंड इट मेन्शनिंग इट तुज्या इश्टागत with the help of her that you have made these novenas and it's possible. Thank you. तसेच there are some surprises come in between Milan. ते एक गाण्याची ती एक मानावर एक एक्झिस्टंट या जुनेस आणि ह्या दिसांनी कशें घडटा आनी खंय जाणांचे नासतात बट वेरी प्रॅक्टिकल ऑफरिंग्स एक वीच इज वेरी आय वूड से क्रिएटिव्ह वे ऑफ डुईंग थंय केला पुन्हा हांव दिन वाचता एंड यूथ मेन्शन आमचे तरणाटे आसात जायते भाशेन आमकां पावतात Okay, they reach us out in many ways. I thank each and every one. Without missing any youth, active or maybe inactive, they come asतात. They are not able to come. They are working even night shifts in the company. They come in the morning and do little work. So, Glenji, I recognize and appreciate, admire the commitment of the youth in this chapel. Not forgetting also the choir member, Elias, David, and our choir members, and all our youth, choir youth. And as I said, no difference between the youth and the Amazante Tohar. All are singing together. I thank you so much. Also, I would like to mention the designing novena solo for the family. Quite many families have taken up this task to guide our Namaste. आमकां ह्या कपेलाक एक वेस्टमॅन फावो केला जो की गोंयस तांकां हिंदीन वाचता एंड ऑल्सो लिटल वन्स भुरग्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी नव्यानाची दे हॅव डन अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन आनी कालचो नव्यानाचो दीस जावन आसलो तांचो ऑल स्मॉल लिटल वन्स दे वॉन्ट टू ऑल्सो कॉम्पीट विथ द यंग यूथ एंड आमचे जाणटेशी तांचो एक कॉम्पिटिशन चलतलो पूण सगळीं फेस्ताची तयारी जायते उमेदीन आमी मांडून हाडला आनी तुमकां सगळ्यांक परतून हांव दिन वाचतां आमचे मदें आसात जायतीं तुमची सोयरीं आसात तुजे रिलेटिव्स युअर फ्रेंड्स इश्टागती ह्या फेस्ताक वांटो घेतात हे फेस्ताचो एक हो दीस विथ युअर प्रेझन्स तुमचे आशणे हांगासर वचून आमचें फेस्त तुमी सोबयला तुमकां हांव देवाचें बेसान सर्वस्वाची कृपा आनी तुमकां हे दिन वाचता आनी कोण सुटून जाल्यार इफ आय मिस्ड आउट एनीबडी आय आस्क पार्डन आनी गॉड ब्लेस यू सगळ्यांक सांबोस्तेवाचें बरें फेस्त मागता आनी सगळ्यांचे फॅमिलीचेर देवाचें बेसान हांव मागता थँक्यू आणि जशें फादर बेनेडिक्टान सांगलां हाची क्रिएटिविटी बरीशी कोविडाक लागता ती भाशेन आतां आमी सॅनिटायझर घेवन आमी जाय तें सॅनिटायज करपाचें आसा तुमी तें करतले म्हूण आमकां भरवसो आसा फादर बेनेडिक्ट म्हणजे भाशेन दिसना आमी एकामेकाक मेळ्ळ्या उपरांत बाबा म्हणटात फकत ताका हाड येयना आजून पासून जाल्यार आमी दोगी जाण हेच भाशेन दिसता जाल्यार तेच भाशेन फादर बेनेडिक्ट तुज्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता आनीक ह्या वावरान ह्या लोकां सगळें जो मोग तुमी दाखयतात फ्रांसिस्कन फादर्स थंय आमी तोखणाय करता तुमची आमचे डिओसिसीन आनी हो बरो वावर आमच्या लोकां पासत हो जो करता तुमी आमचेच आमी भाव दोगूय जाण नाम इनासान जाय तसो पेला म्हाका इना म्हणटा तें पूण वय मुडा पासून सोडूंक ना देखून निमणें वयर पडपाक पडलें तें मारीत रावल्यार तें उगडटा म्हूण
म्हाकाय हांवें जालें तेच भशेन तुमकां आनीक एक फावटी सगळ्यांक शाबासकी बरे भशेन मेळून तुमी ही परब करपाक केल्या देखून फकत एक निमणी वस्त दिसांवाचे बाबतींत हे फावटीक आमी इल्लोसो भार घेवचो सदांचे भाशेची न्हय ही फावटीची हे फावटी जरी तर आमचें गोंय आमच्या हातांतल्यान गेलें भावा भयणीनो जाल्यार तें गेलें परतून मेळचें ना ह्या पासत मोत मारता आसतना हे फावटीक चिंतून मारात दुसऱ्या लागीं उलोवपाक जाय आमी दुसरी भाव भयणां तुमी तुमचे भोंवतणी जायते दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात तांचे लागीं उलोवचें तुमी तुमचीच मतां फोडची न्हय कित्याक आतां सद्याक जे कोण चूक करून आनी आमची गोंयची वाट लावपाची आसा तांची फकत एक आयडिया सांगता वतली स्प्लीट ऑफ वोट्स म्हणटच आमचे वोट जर तर स्प्लीट केले जाल्यार ते जिखले ते षडयंत्र चलतलें आसा देखून एकामेका लागीं उलोवचें सगळ्यांनी एक मत घेवचें आनी एक तुमकां कोण जाय तो बरेपणी आतां सांगला तशें ताचे विशीं सारकी म्हायती घेवची ते कित्याक येतात थंयसर तेन्ना तुमी जाणा जावचें आनी बरो उमेदवार तुमी तुमचे पासून धाडचो जो कोण पर्यावरणाचो काळजी घेतलो जो आमचो गोंयकारांचो स्वाभिमान सांबाळटलो जो भुरग्यांचो तरणाट्यांचो वाडलेल्यांचो सगळ्यांक फावो त्यो सुविधा दिवपाक जबाबदारीन काम करतलो असल्यांक तुमी वेंचून काडचें सदांचें तेंच मारूंक जाय म्हूण आमी सदां तेकाच मारून आयल्यात हे भाशेन हे फावटी करचें न्हय सगळ्यांनी बरे भाशेन एकामेका लागीं उलयल्या उपरांत तुमी ताचेर सगळ्यांनी एक निर्णय घेवन एकल्या उमेदवाराक बरे भाशेन वेंचून काडपाक हें तुमचें काम करचें मी सतोस पुरसांव वचतलो पूण आमचो लोक हांगाच बसतले ओन्ली द कॉन्फ्रंट मेंबर्स आमी एक सांबस्त्यान ह्या कपलांक भायर काडूंक जाय म्हणल्यार उद्देशान तोच आमचो हेतू ओन्ली द कॉन्फ्रंट एंड वन फादर धाकटुलो पुरसांव ह्या उद्यान आमी भायर काडटात आनी कपेलाच्या मुखल्यार तातूंत आमी भितर सरतले पीपल आर टू बी सीटेड इन देर ओन प्लेसीस तशेंच फाल्यां 5:30 तुमीच आसतले कितें आशिर्वाद आतां आमी घेवंक येता इल्लोसो वेळ रोखीच रावन तुमकां कितें जाय तें मागात तुमचे पासत तुमच्या घराब्या पासत तुमच्या भुरग्या बाळां पासत तुमच्या गांवां पासत जाय तें इल्लोसो वेळ रोखीच रावन मागात दर एका आशिर्वादा फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जावं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागयात बागेंत सेबास्त्यावाची आयज आमी परब समोरुंता ताची महिमा आनी संतोष देवा गावूंच येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं बागेंत सेबास्त्यावान मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटों ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेद्याचे चाकरेक तुमचें काळीज आनी मोन लावन तुमकां घटाय मेळूं सर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगूंक पावूं आनी सर्व द्विधार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
Take as much as possible eating the chapel, okay?
Dewa